तिने भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही म्हाका काय येनाशिल्लें. प्रभू रामचंद्रान तुका हांवें माफ करचो. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. स्पीकर सर म्हजो बाब दाजी साळकार हांणी जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना वेन्झी वेगस जे उलयलो पळय डोंट टाय श्रीराम टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर तिने भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तो एक्सपंज करपाक जाय. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही म्हाका काय येनाशिल्लें. यू कांट से इट. त्या खातीर चूक आसा आनी ती चूक आसा म्हणून ताच्या फुडलें सांगता. प्रभू रामचंद्रान तुका हांवें माफ करचो. अपराधी जन चुकतीचे गेले तुझा तूच सावरी कल्याणकरी रामराया जनहित विवरी. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. ना ओके यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दीस. म्हाजें आनी कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुजें. ताज्या फुडें स्पीकर सर हांव ह्या उलोवच्या पयलीं रेजोल्युशन अकॉर्डिंग टू रूल 106 हांव तें स्प्लीट करपाक तुमचे कडेन मागता आनी तितूंतलो फ्रॉम द कॉंग्रेच्युलेटिंग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द लॉंग पेंडिंग इश्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट राम जन्मभूमी अयोध्या. In doing so, the government had resonated the sentiments of the crores of citizens, irrespective of the caste and creed, gender or the religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of the communal harmony. हांगा पर्यंत ताजो एक पार्ट करचो आनी ताजो दुसरो पार्ट टू कॉमोमरेट 22 जानेवारी जो आहा पळय न्ही हो ड्रॉप करचो. ओके एक म्हणजे ताजी सगळी भावना कन्सिडर करून तेजो पयलो पार्ट जो आहा पळय न्ही त्या ह्या हावजात पास करून घेवचो आनी दुसरो पार्ट ड्रॉप करचो इतक्याच खातीर कारण फाटले फावटी विजयान रेजोल्युशन मांडलेलें की तेणे रामनमी दिसा सुटी दिवची आनी ती ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्या आनी येता त्या फुडल्या रामनमी दीस सुटी आसा म्हणून तो पार्ट आमी ड्रॉप करता आनी पयलो पार्ट जो आसा आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. निलेशान उलयता आसतना राम सेतूचेरूय उलयलो म्हणजे फक्त नो डावट एल्टन बाब रामशिला पुजन रामशिला ज्यो आहा पळय न्ही देवळाक जरी घातला ते शिला लायल्या थंयसर सगळ्यो पुजा करून 91 ज्यो हेल्ल्यो शिला पळय न्ही त्यो शिला सगळ्यो लायल्या. बऱ्याच जाणांनी विचारलेलें आमी डब्यान पयशे घातले ते कितें राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाक ते सगळे पयशे दिले आनी ह्या मंदिराक जे सगळे पयशे मोडल्या हय सगळे पयशे म्हणल्यार ते रामभूमी जन्म न्यास ट्रस्ट ह्या ट्रस्टान म्हणल्या. शिलाय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका वापरल्या सगळ्यो आनी त्या खातीर पुराय तुवें 91 बीन तो फावंडेशन स्टोन घातलो पळय न्ही तो राम सेतू मोडपा खातीर जो टेंडर बीन काडलेलो तेजेर निलेश आमचो उलयलो तेणी तुका एक्सप्लेन केलें. इवन दो तेणी जो स्टोन सांगलो पळय न्ही तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन तेजे राम सेतूची तुका हिस्ट्री भारत आनी श्रीलंका हाज्या मदीं सांगली. 1994 तो ढाचो जेन्ना उडयलो ताज्या उपरांत आमचे जे रामसेवक थंय गेल्ले कारसेवक ताका आमी म्हणटाले तेन्नाच तेंच्यांनी थंयसर हे दवरले आनी तेंच्यांनी सांगलो की तो फावंडेशन तेन्नाचो बट फावंडेशन स्टोन आतां मोदीजी येयल्या उपरांत सुरू जालें तेन्ना घातला कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली.